नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड हॉस्पिटलांतल्या आमदाराची भलायकी हुस्क्याची पूण स्थिर, मंत्र्यान उक्तायलो हुस्को। प्लाझ्मा थेरपी ट्रेनिंग टीम दिल्ली। कोविड एम्ब्युलन्सी मेडिकल स्टाफाची शॉर्टेज। मांगोराचे एंटीबॉडी टेस्टिंग धुकल्ले फुडें। आमदार नगरसेवकांची दोतोरा सयत खासा बसका। बसकेन कंटेनमेंट झोनाचे एक इशू सगळ्यांक घालतले मुख्यमंत्र्याच्या कानार। दुयेंतींचो आंकडो वाडटा। मंत्र्याच्या बसकांनी विरोधी आमदार कडेक। धारबांदोड्या केशी वाडटा। वाडी तळावले दुयेंतींक व्हरूंक वेंचणुकी टीम ना। नव्या दुयेंतांनी दोतोर सरकारी स्टाफ वाडलो। आदलो आरोग्य मंत्री दोतोर सुरेश आमोणकराचेर निमाणे संस्कार। आमोणकर कोरोनान गेलो। सरकाराची एसओपी पाळून निमाणे संस्कार। धाकले दुयेंत दिलो अग्नी। अमेरिकेत ऑनलायन क्लासी चलतल्या। युनिव्हर्सिटींतल्या स्टुडंट विजावेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी बिडकी कवळपाची। ट्रम्प प्रशासनाचे फर्मान। स्टुडंटांक एंट्री बंद। आदलो गोंयचो संघमुखेली सुभाष वेलिंगकराचो राजकारणांतल्यान संन्यास। हिंदू महाआघाडीचे काम फुडें व्हरूंक मेकळीक। राजकीय मळार येवपाचो ना, वेलिंगकराची घोशणा। आनी रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक सुरू जाल्लो सर्वे लोक एक्टिव्हिस्टांनी आडायलो। कांसावले वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जमाव। आलिना लोकांबरोबर आप काँग्रेस एक्टिव्हिस्ट आक्रमक। कोविड हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या एका आमदाराची भलायकी हुस्क्याची पूण स्थिर। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन पेडण्या कोविड-19च्या बसकेनूय ह्या आमदाराच्या भलायकेचो हुस्को उक्तायलो। प्लाझ्मा थेरपीचे ट्रेनिंगेक गोंयच्या दोतोरांची टीम दिल्ली एम्सांत वता। कोरोना दुयेंतींक उखलूंक एम्ब्युलन्सीचो आंकडो उणो पडटा। उपाय काडप चल्ला। स्वॅब टेस्टिंगाक मनीसबळ वाडयता म्हूण विश्वजीत उलयला। गोंय राज्यांत आमी आयज काय फाल्यां डॉक्टर्स दिल्ली धाडटा एम्सांत। प्लाझ्मा थेरपी हांव एक फाटीं लागलेलो गेल्या एक म्हयनो की प्लाझ्मा थेरपी गोंय राज्यांत आमी चालू करूंक जाय। आयज आमचे मदीं आमचे कंडोलन्स तेंचे फॅमिलीक वयता। डॉक्टर सुरेश आमोणकर आमचे मदीं ना। आमचे आनी एक आमदार आहा तेंची बी तब्येत मातशी इन्स्टेबल आहा। तांकां म्हणजे हे प्लाझ्मा थेरपीच्या माध्यमांतल्यान हांव केरळाचे मिनिस्टर कडेन जेन्ना उलयलां तिचे कडेन 10 लोक रिकवर जाले। तेणी ऑलरेडी गिव अप केल्ले, ते रिकवर जावचे ना म्हणून। प्लाझ्मा थेरपी एक्सपर्ट कमिटी आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक इन्फॉर्म ICMRक ऑलरेडी पत्र धाडलां। गोंयांत आमी एक्सपर्ट कमिटी घालून तेंचे अंडर आमी एडमिनिस्टर करूं शकता प्लाझ्मा थेरपी। कोविड दुयेंतींची हार्डवर्क करूंक सध्या एम्ब्युलन्सी उण्यो पडटात। आतां तुमी पळयता काल तालिगांव एक पेशंटाक 24 वरां लागली आमकां शिफ्ट करपाक, कारण आमचे कडेन 108 पॉझिटिव्ह केसीस जाले। आमचे पूर्ण 108ची टीम ज्या हेजेरूच लागल्या। एडिशनल एम्ब्युलन्स प्रत्येक कडल्यान डिमांड येता की एडिशनल एम्ब्युलन्साची गरज आहा। एडिशनल एम्ब्युलन्सीस बी आमी प्रोक्योर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा। ऑलरेडी काय एमपीन आमकां ते पयशे दिवपाचे केल्ले आसा आनी कोण जर CSRच्या थ्रू दिवपाक तयार आहा ते आमी घेता। प्लस सरकार आपल्या लेवलाचेर कितें घेवपाचें आहा ते एडिशनल एम्ब्युलन्सीस अंडर 108 घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। स्वॅब टेस्टिंगाक मेडिकल स्टाफ उणो पडटा। आनीक 50 दोतोर 50 नर्सी घेवपाचो प्लान। एका वाड्यान जर एकटो मनीस पॉझिटिव्ह आयलो, गांव वाडो म्हणटा की पूर्ण वाडो चॅक करा म्हणून आमकां चॅक करता। तो हांगा भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो, थंय भोंवलो म्हणून तशें ते सगळे कडेन आसा। तशेंच एक इनसिक्युरिटी निर्माण जाता। म्हणून आमी आतां 50 आयुष नाल्यार होमिओपॅथी नाल्यार MBBSचे डॉक्टर कोण जॉईन जावंक सोदता अंडर NHM स्केल तांकां आमी घेवंक सोदता। आनी एक 50 नर्सीस आमी घेता फॉर कोविड हॉस्पिटल ओन्ली डेडिकेटेड। आनी त्याच बरोबर आमी वेगळे टीम्स करून तांकां आमी स्वॉब्स आनी इतर कांय गोश्टी खातीर वापरूंक शकता। सरकार कसलेंच फाटीं पावल घेना इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडींग द बेस्ट हेल्थ केअर एंड सिक्युरिटी फॉर द पीपल ऑफ गोवा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर। गोंयान एंटीबॉडी टेस्टिंग मांगरार मंगळारा सुरू जावपाचे। दोतोर म्हणटा 2-1 दीस वतले। मांगराच्या कंटेनमेंट झोनात लोकांचे एक इशूंचेर मंगळारा खासा बसकेन चर्चा जाली। तर दोतोरांबरोबर आमदार नगरसेवक आशिल्ले। माविन म्हणटा इशूचेर चर्चा जाली। मुख्यमंत्र्याकडे उलयतले। कालूचानूय थंयचे इशू काडले। डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझेशन म्हत्वाचे।
Me and my nodal officer, Dr. Vivek, we have tried to convince them that they have to follow SMS. First S, social distancing. Second M is wearing of mask. And third S is sanitization. Dr. Vivek goes every day to Mangur. He swaps so many patients. But he is also not infected only because of SMS. Regarding antibodies, that test is very soon going to come, and in the first time, as soon as it comes, we are going to implement it in Mangur, so that we understand what is the status there, and then our higher authorities will be in a better position to take a decision to lift the containment from there. So that least we can have an idea, yes, that this person has so much antibody, he has achieved that antibody in his body. He will not get, I mean, even if he gets the infection, he will not get, in a very severe form. आमदार बसकेंतल्यो गजाली उलोवन दाखयतात ते अशे. लोकांक भायर वचपा जायना, लोकांक प्रोविजन मेडिसीन मेळना. मागीर काल मिटींग जाली आनी एक पावटी म्हटलो CM कडेन तरी प्लीज अपॉयंट माय मिनिस्टर टू हेल्प अस इन वास्को. सो CMन मागीर बघून गजून अपॉयंट केलो टू हेल्प अस इन वास्को. आयज मिटींग गेली फॉर रिव्यू एक्सपीरियन्स मिटींग. That I was able to get a total feel of what exactly is the problem. My duty is to report it to the Honorable Chief Minister. We will be meeting tomorrow evening, working out what actually needs to be streamlined. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. गावागावांनी केशी वाढूंक लागल्यो. मंत्र्याच्यो तालुक्यांनी रिव्ह्यू बसका म्हापशा बसकेक परवरेच्या आमदाराक खंय आपयलो ना. फोंड्या सुदिनांग रकात पावलो ना. धारबांदोड्या दुयेती वाडटा म्हणून हुस्को. दिवचल तालुक्यानूय केशी वाडटा. वाडी तळावले 2 दीस जाले कोरोना दुयेंतींक व्हरपाक मेडिकल टिमूच येना. नव्या दुयेंतींनी दोतोर सरकारी स्टाफाची भर. धारबांदोड्या केशी वाडटात. मोल्या बोरकाट्या 19, साकोड्ड्या दोंगरवाड्यार 9 केशी. आमदार मंत्री अधिकाऱ्यांची धारबांदोड्या बसका जाली. जे म्हणजे लग्न कार्य जे परमिशन आसा जे लिमीट आसा इतल्या लोकांनी येवचे तें लिमीट पुलिसांक सांगिल्लें आसा. तुमी थंय लक्ष दिवन डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट तुमी ते लक्ष दिवन हे लिमीट जे आसा जे लग्न कार्य पुजा आसता ह्यो ज्यो कार्याक लिमीट जितल्या लोकांनी वचपा जाय त्या प्रमाणे प्रिकॉशन घेवपा जाय. तुमचो विचार सद्या हांवें एक 5 पंचायती व्हेकल एक अरेंज केल्ली आसा. ह्या लोकांक हेल्थ सेंटराक धारबांदोडे वचपाचें आनी मागीर तेंगेलो टेस्ट जातकीर तांकां हाडून घरा कडेन सोडपाचें. म्हणजे आमच्या सगळ्या सरपंचाची मागणी आसली त्या प्रमाणे व्हेकल आमी अरेंजमेंट केला. बरकाड्या 19 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आसा. सगळे एसिम्पटोमॅटीक आसा. साकोड्ड्याय केस जाल्या म्हणजे तेय आतां चालू आसा म्हणजे बाकीच्या टेस्ट करप. वाडी तळावले लॉकडावनाची तयारी. कोरोना दुयेंतींक व्हरूंक 2 दीस जाले खंय ॲम्ब्युलन्सच ना. 4 दीस जाले आमच्या वाडी तळावली पंचायतीन म्हणजे भेडशा आमच्या शेजारी एक 25 ते 30 मिटराचेर कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. बायल मनीस तिका रोखडीच शिरोड्या हातून कोवीड हॉस्पिटलान शिफ्ट केली आनी ताचे उपरांत तांचे घरचे जे आसा पळय तांच्यो टेस्टी केल्यो आनी रोखडेच 12 सुमार रिपोर्ट आयलो ताचो घोव आनी ताचो माव दोगूय जाण पॉझिटिव्ह आसा म्हणून. आनी तांकां राव म्हणून सांगलें आमी रोखडेच तुमकां व्हरपाक येता एम्ब्युलन्स तुमकां व्हरपाक येतली. पूण आतां 3 दीस जाले हो आतां 3रो दीस अक्षरशः ह्यो एम्ब्युलन्स न्ही कोणें तांची खबर सुद्दां घेतली ना. आमी पुलिसेक कॉन्टेक्ट केले सगळे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ताजे उपरांत CM सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले. सगळे हात वयर काडटा. म्हाका समजना कितें चल्लां म्हणटा तें. जे आमच्या गांवांत जे पेशंट आसा त्या पेशंटाक तुम्ही व्हरून त्यांचा योग्य ते प्रकार उपचार करचो आणि बरे जाता तेन्ना तुम्ही अशें आसता की प्रत्येक जाणाक कोवीड जातलो असो ना पूण काही लोक हितून सारवतात आणि त्या लोकांचो जर उपचार जर तुम्ही योग्य वेळार केलो ना जाल्यार तुमचो उपयोग कितें. आमी आतां पर्यंत 108 ॲम्ब्युलन्स आसा तांकां आमी 4-5 वेळा तरी फोन केलो. पर्सनली हांवें एज अ सरपंच आनी ते वार्ड मेंबर म्हणून हांवें पर्सनली फोन केलो ताका आनी तेणी सांगलें आमकां येता म्हणून जवळ 5 वेळा आमी फोन केलो पूण आजून पर्यंत तेंचो आमकां कोणाचोच रिस्पॉन्स मेळना. वास्को लायटीच्या खात्याच्या एकल्याक कोरोना बादलो. दिवचल कोरोना दुयेंती रिकवर जाता तितलेच नवे दुयेंती. विड्डे 2, पाळये 1 मेळ्ळो. तालुक्यात एकूण 60 एक्टिव्ह केशी. केरी 70 एकलो मेळ्ळो.
कुडचडचो आमदार मंत्री काब्रालान रिव्ह्यू बसका घेतली. लकीली आमच्या एरिया भितर व्हडलीशी केसीस ना, पण अशेंच कंटिन्यू जावपाक आमकां स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें, लोकांनी स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें. आनी जे 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 हे आमचे दुकानवाले आसा तांकां मास्क घालपाचे, ताका एक मेमोरंडम दिवपाक लायिल्लो आसा. पुलिशेक सांगलां की एक्टीव जावन फायन मारपाचें. गरज पडलेले गव्हर्मेंट वील ऑल्सो थिंक ऑफ अरेस्टिंग पीपल हू आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स. मडगांव कोविड हॉस्पिटलांतल्या दोगा दोतोरांक कोरोना बादलो. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान उपजिल्लोधिकारी आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेतली. फायर सर्विस डिपार्टमेंट आसा त्यांचे काहीचो प्रॉब्लेम आयज आमकां आदळ्ळो. काल हांव काणकोण असो एक प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना तेजेर अशोक मेनोल्या कडेन उलोवप जाल्लें. तेणी म्हाका एक नदरे फुडें हाडून दिल्लें की आमी जे फायर ब्रिगेड वचून जर त्या भागांनी वचून जे हे करतात, सॅनिटायज करतात किंवा आनी कितें करतात, ताचो खरोच रिक्वायरमेंट आसा काय कितें, किंवा पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय थंय आनीक पुलीस जाय पडटा जाल्यार पुलिसाची हांगा स्ट्रेंथ कितलो आसा. जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाले उपरांत थंय चडांत चड पुलीस बंदोबस्ताक घालचो पडटा. तेन्ना आनी असली आनी जर वाडले जाल्यार आमची तयारी कशी आसपा जाय, कितें आसपा जाय, सविस्तर चर्चा करपा खातीर सगळे एक विशयांचेर आमी आज चर्चा केल्ली आसा. अनलॉक ते पासत आमी मेजर डिसिजन आमचे बाबन सांग ते भाशेन घेयलां की टू क्रिएट अवेरनेस कशें करप थ्रू मिडिया, थ्रू वेरियस मेथड्स. पूण चड करून आमी कितें केलां आतां उलयले ते भाशेन वी वील स्टार्ट द अनाउन्समेंट्स, यूज ऑफ लावड स्पिकर. कोणाकूय दिसता एक सोशल इन्स्टिट्यूशन आहा, सोशल ऑर एड्युकेशनल, कोणाकूच आपण परमिशन काढलो वो पंचायताक दिसता आपण परमिशन काढून बाबा आपल्या ज्युरिडिक्शनाक अनाउन्समेंट करतलो. विधानसभा संकुलातल्या कर्मचाऱ्यांची टेस्ट नेगेटिव्ह. ज्या स्टाफाच्या कॉन्टॅक्टान येयल्लो अदर पुलीस स्टाफ आनी आमची सेक्युरिटी जी आसा हेचे हितून तांकां सगळ्यांक आमी म्हापसा टेस्टिंगाक धाडले आनी आय एम हॅपी टू से दॅट द रिजल्ट्स आर नेगेटिव्ह. म्हापशा खोल्ले कोरोना दुयेंती मेळ्ळो. काल हांगा एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आहा. काल सांजचो रिपोर्ट जाल्लो आहा. तो हांगा वाड्यार आमचे न्यूजपेपर विकतालो. न्यूजपेपर विकता म्हणटकूच लोकांक तेचे कडल्यान कोणी घेतल्या ताका एक टायम जाव हेकता म्हणून आमी ताबडतोब सगळ्या लोकांक मेसेज धाडून आयज कोवीड टेस्ट केल्ली आहा. 150-200 लोकांची आयज कोवीड टेस्ट जातली वयर हेल्थ सेंटराचे हितून. कोविड रिव्ह्यू मिटींग दोळ्याक उदक लावपा खातीर आपल्याक आपोवकूच ना म्हूण परवरेचो आमदार म्हणटा. म्हाका मिटिंगेक आपयना, म्हाका मिटिंगेची खबरूय ना. I am not aware about the meeting. I am not aware about a meeting being called. I have only read through news that some ministers are appointed. म्हाका पयलो प्रश्न पडटा, why is BJP government politicizing this issue? What is the role of BJP ministers to look after talukas when there are MLAs in each constituency? Every MLA should have been given a responsibility of his own constituency to look after. So every possible place the government is trying to politicize issues which are not required to be politicized. कोरोनातल्या रिकवर जाल्ल्या पेशंटांक प्लाझ्मा डोनेशनाक तयार करपाक जाय. प्लाझ्मा डोनेट करपाक शकता, तांची आमी प्लाझ्मा काडटली. इट इज जस्ट लायक ब्लड डोनेशन. प्लाझ्मा काडटली आनी ते इन्फ्यूज सिरियस पेशंटांक करतली. ताका लागून एडवर्टायज करपाक जाय. सगळ्यांक सांगलां आमकां तांकां लागून कोण पळय बिलिंग आसा न्ही तसल्या पेशंटांक एक करपाक जाय. तांकां मोटिवेट करून आमी ब्लड डोनेशनाक मोटिवेट करून तांकां तयार करपाक जाय. आदलो आरोग्य मंत्री पाळयेचो आमदार दोतोर सुरेश आमोणकराचेर मंगळारा निमाणे संस्कार जाले. तो कोरोनान गेलो. आमोणा मसुंडीन सरकाराचे कोविड SOP पाळून निमाणे संस्कार जाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आमोणकराचे बरे मागपी ताची फामील मसुंडीन आयिल्ली. धाकली धूव युती आमोणकरान अग्नी दिलो.
अमेरिकेन ऑनलायन क्लासी चलयतल्या युनिव्हर्सिटींतल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी बिडकी कवळपाची. कोविडाक लागून विद्यापीठांनी ऑनलायन क्लासी सुरू केल्यार स्टुडंट विजा वयल्या विदेशी विद्यार्थ्यांक थंय रावंक मेळचें ना. तांकां परत धाडटले. अशा विद्यार्थ्यांक अमेरिकेन एंट्री मेळची ना. ट्रम्प प्रशासनाचे फर्मान उंचेल्या शिक्षणाक स्टुडंट विजाचेर अमेरिकेन गेल्ल्या गोंयकारांचेरूय संकट. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळुया. साळगाव कोयरा प्रकल्पाच्या विस्तारा आड प्रत्येक फावट आपूण मिडियाकडे वचून विरोध उक्तायतालो म्हणून साळगावचो आमदार जयेश सांगता. त्या वेळार खंय मुख्यमंत्री पर्रेकार दुयेती आसतालो. कॅबिनेटान खंय चड चर्चा बांयगिणी आनी काकोडेच्या कोयरा प्रकल्पाचेर जाताली. And I had gone to the press. हांव प्रेसा फुडल्यान वचून हांवें अपोज केला वेन आय वॉज अ मिनिस्टर मच बिफोर द कॅबिनेट आनी आय हॅव अ कटींग ऑफ इट. हांवें म्हाजो फेसबुकार सुद्दां ते अपलोड केल्लें आसा. दीस इज डेटिंग 6 जुलय 2017. जय सालगांवकर इज इन सालेगांव. फेसबुक विलेजर्स अगेन्स्ट इन्क्रीज इन सालेगांव प्लांट कॅपॅसिटी. आता दिस इज इन 2017. जुलय 2017 When you was the minister. वेन आय वॉज अ मिनिस्टर देन. तेज्या उपरांत परत अनेका एका आमी आय हॅव अगेन ओपोज्ड इट. परत जेन्ना कॅबिनेटाक जेन्ना गेलो प्रपोजल जेन्ना कॅबिनेटाक गेलो कॅबिनेट त्या दिसांनी 2-3 इश्यू चलताले. कॅबिनेट वॉज हेल्ड एट मनोहर पर्रीकर्स हाऊस. तो बरो नासतालो. सडनली द कॅबिनेट इज टू गेट कॅन्सल्ड. केन्ना केन्ना कॅबिनेट इज टू हॅपन बाय सर्क्युलेशन. आनी अशें आसतना एक सर्टन इश्यू तेन्ना अशें जातालें की कॅबिनेट एजेंडा वॉज लिक्ड इन द मिडिया आनी मिडियाक लीक जाता म्हणून फक्त भलतोच एक कॅबिनेट कितें घालताले इश्यू घालताले आनी सम इश्यूज वर ब्रॉट अप ड्युरींग द कॅबिनेट एज टेबल्ड आयटम्स म्हणून थंयसर ते येताले. आता हे सगळे हितून हो एक इश्यू आसलो. बट द इश्यू वॉज इन द कॅबिनेट वॉज डिस्कस्ड मोर ऑन काकोडा प्लांट आनी बायगिणी. दोना इश्यूचेर चड डिस्कशन जालें. Because see, already initially when the plant was set up, it was set up saying that it was for 80 tons. Then it was made 200. Now all of a sudden they say we are treating 150. And only because of all that thing now they want to increase it to 250, which we do not want. We do not want only because people from Saligaon are quiet and tolerate every time. That doesn't mean that you all keep coming and dumping everything on us. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करतल्यांच्या कासावले ट्रॅकार सर्वे वेळार शक्ती प्रदर्शन. सर्वे आडायलो. कोविडान सर्वे चलता. आमदार मंत्र्यांक कोरोना बादत म्हूण विधानसभेचें अधिवेशन गुटलायता आनी सर्वेची कामां मात चालूच म्हूण एक्टिविस्टांचो आर्ग्युमेंट. आमदार आलेक्स आलिना थंय लोकांबरोबर. आलिना म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाचें राजकारण नाका. विशय मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिला. आमचो एकूच डिमांड आसा की डेप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांवान जी नोटीस 19 जुनाक काडिल्ली लँड एक्विजिशनची रेल्वे ॲक्टा अंडर ब्रिटीश कायद्या अंडर जी नोटिफिकेशन काडिल्ली ती तांणी रिवोक करची फाटल्यान घेवची आनी लोकांक सुसेग दिवचो. हे कोवीड टायमार तुमी फोर्सान लोकांची जमनी घेवन व्हडले 2-3 बिझनेसमॅनाचो प्रॉफीट करपा लागून आख्खे गोंय काबार करूंक सोदतात. ओपोज आमचो ओपोज आहा. दॅट इज नॉट अ इश्यू. पीपल हॅव गॅदर्ड हियर इन लार्ज नंबर ड्युरींग द टायम ऑफ पॅन्डेमीक. आमी म्हणटा हे असेंब्लीन कित्याक डिस्कस जायना. Why they are running away from the assembly? Today we see 2 MLAs standing here and talking to people. If this was taken in the assembly, people would have known who is with the people of Goa and who is not with the people of Goa. हांगा पॅन्डेमीक असेंब्लीन लागता हांगा लागना. म्हणटा आनी आपण गव्हर्मेंट हें कोन्ना रेजिस्ट्रेशन कोन्ना केस जातालें. तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता ही? हें काल ऑलरेडी उलयलां. हांव आज उलयतां. हांवें आमगे ऑपोजिशन लेटर सांगिलां तुमी लोक म्हण हात रायतले असेंब्ली केन्ना जाल्यार सांगपा काम केलां. हांव रेडी आहा. असेंब्ली 3 दीस न्ही 10 दीस न्ही 5 दीस कर. हांव रेडी आहा. चल सीएमान ताका कापास जाय आसल्यार तेणें सांगपा जाय आसलें. कितें सांगपा जाय आसलें? दिवपा गरज ना म्हणपा जाल्यार असेंब्ली करया म्हणे. तेणें म्हणलें काय विचार ताका. The same people who are talking big have not even put a single statement on this issue. Okay? We have been there right from inception because we love Goa. We are concerned about the people of Goa. We are concerned about our land. Okay? And therefore, when we want to show our concern and want to place our request,
There are certain steps to be followed. Sometimes it's not easy just to cancel. I remember the Konkan railway agitation. I was involved. I got beaten up. I was put in jail. Okay? All that I went through. Why? Because we love Goa. Did it happen overnight? Even then, many things did not happen. But because of the agitation, many things were put in place. What was the outcome of inspection today? What was the outcome? I am still going forward. Future course of action. I think we have made our stand known. The people have made their stand known. Okay? So now, let the government react to us. And then we decide our future. आदलो गोयचो संघमुखेली सुभाष वेलिंगकर राजकारणांतल्यान भायर सरलो. भारत माता की जय राजकीय संघटनेन ताका हिंदू महाआघाडीचें काम दिल्ल्यान वेलिंगकरान ते कामाक मेकळीक म्हूण राजकारणांतल्यान संन्यासाची घोशणा केली. ह्या फुडें राजकीय मळार सक्रीय जावपाचो ना म्हूण ताणें मिडिया मुखार घोशणा केली. गोवा सुरक्षा मंचाची युवा पिळगीक हे वावर फुडें व्हरतली. भारत माता की जय संघ दितलो तें काम आमकां स्वीकृत जाता. आमचें स्वताचें मत ना ताजेर. ज्या वेळाचेर म्हाका पॉलिटिकल फिल्डान दिलो त्या वेळाचेर हांव पॉलिटिकल फिल्डान आयलो. ज्या वेळाचेर म्हाका पॉलिटिकल फिल्डांतल्यान विथड्रॉ केलो त्या वेळाचेर हांव विथड्रॉ जाला आनी आतां नॉन पॉलिटिकल जाल्ल्यान हिंदू महाआघाडी करपाक जाय अशा प्रकारचें एक नवें काम म्हाका भारत माता की जय संघान दिलां. हेजे फुडें तुमी राजकारणान येवचे ना? ना ना, हाज्या फुडें राजकारणान येवचो ना. तुमी रिटायर्ड? एब्सोल्युटली. म्हणजे म्हाका ज्या अर्थी भारत माता की जयन सांगलां त्या अर्थी राजकीय क्षेत्रांत हांव परत वचपाचो ना. पण सर केन्ना परत इलेक्शन लडोवपाची गरज पडली जाल्यार तरी तुमी ना ना अशें आमी ठरयिल्लें आसा. ताजें कारण अशें की गोवा सुरक्षा मंचाची तरुण पिढी आतां तयार जाल्ली आसा आनी गोवा सुरक्षा मंचाचें नांव आतां ठिकठिकाणी पावल्लें आसा. बसवाल्यांचो टॅक्साचो प्रश्न अजून सुटना. बसवाल्यांचे शिष्टमंडळ येरादारी संचालकाक वचून मेळ्ळे. चवथ लागीं पावली, प्रश्न जाग्यार पडूना. सरकारान आदाराचो विचार करचो म्हूण बसवाले मागतात. फिटनेस सर्टिफिकेटीचो प्रकार बसवाल्यांक खंयच्याच ट्रान्सपोर्टवाल्याक खंय परवडपाचो ना. बसवाल्यांच्या दुसऱ्या ग्रुपान आझाद मैदानार मिडिया कडेन इश्यू काडलो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें तुमचें कितें आहा तें डायरेक्टरा कडेन उलया म्हणून. आमचे ते टॅक्साचे ते सगळे तशेंच आहा. आमी ते अजुनूय टॅक्स बी तसोच फारीक करता. दुसरें म्हणजे आतां जी पळय चवथ सगळी लागीं पावली आमी सामके जाग्यार बसलेले आसा. तेजे प्रमाणे आमी आयज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर केलां. इन्शुरन्स हे सगळे टॅक्सी, मोटरसायकल, ट्रक हेंचे सगळ्याच्या वतीन आमकां कितें तरी दिवचें अशें आमी ही कॉरस्पॉन्डंट केल्लें आसा. तर तांणी आमकां आश्वासन दिलां फक्त करता म्हणून सगळें. पण जे आमी जितलें करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा आतां पर्यंत ताचेर कांयच ताजो रिप्लाय असो आमकां येवना. आतां ते TPI सिस्टमीन जे फिटनेसी करूंक सोदता गाडयांची की गाडयो पयलीं मॅन्युअली सोडून पयलीं ते एक टॅक्निकली एक 6 लेन्स करता, मागीर लेनी भितर वचून तेंचे आपले कंप्युटराचेर सगळे फिटनेस व्हेरीफाय करतले गाडी कितली फिट आहा. एक गाडी फिटनेसाक अपॉयंटमेंट घेवप आनी ती सारकी प्रॅक्टिकली फिटनेस करून घेवपाकूच 2-2 महिने 3-3 महिने वयता. तितून गाडयेकारांचो खूब लॉस जाता. बँकेचे इन्स्टॉलमेंट्स बाकीच्यांचे त्या खातीर त्यो गाडयो ऑफ रूट उरता आनी खूब कॉम्प्लिकेशन आसा. बसवाल्यांचे दुसरे टिमीन आझाद मैदानाचेर फिटनेस सर्टिफिकेटीचो मिडिया कडेन इश्यू काडलो. जर फर्मागुडी हे टेस्टिंग सेंटर जर येयले जाल्यार जवळ जवळ पेडणेच्यान किंवा काणकोणच्यान जर बस घेवन फर्मागुडी येवची पडली पासिंजर जवळ जवळ 70 किलोमिटराचें अंतर आसा. आनी हेचेर डिझलाचो सगळो खर्च जो आहा तो ट्रान्सपोर्टराक करचो पडटलो, बस मालकाक करचो पडटलो. तसोच जी फी पळय आसा पासिंगेची ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आमी जी भरता ती आमकां भरचीच पडटली. 400 रुपया 600 रुपया कितें आसा पळय ते. पूण प्लस तेंची आनीक फी टेस्टिंगाची बसी फाटल्यान 1000 प्रत्येक बसी फाटल्यान आनी टॅक्सी फाटल्यान 600 रुपया आनी 400 रुपया मोटरसायकल आनी रिक्षावाल्याक भरची पडटली एडिशनल. आसा ट्रकवाल्या, मोटरसायकलवाल्या, टॅक्सीवाल्या आनी बसवाल्या आमचे बाकीचे आहा तांकांय सगळ्यांक उलो मारता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो विशय समजून घेवचो आनी हेका खंय तरी विरोध करपाक फुडें सरचें. कित्याक हे PPP जे प्रकरण पळय आसा हे खंय तरी आमकां सगळ्यांक काबार करपाचें प्रकरण आहा. हितूनच्यान कसलोच हितून कोणाचो फायदो जावपाचो ना. जर फायदो जातलो जाल्यार तो फक्त
सरकारातले काही पळय ज्यो व्यक्ती आहा पळय तेंचो फायदो जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडचड्यार दिलीप गोसालियाच्या नावान ताच्या पुतान ट्रॅफिक कॉन्व्हेक्स मिरर दिल्यात. कुडचड्यार एक्सिडंट जाता त्या वा धोको आशिल्ल्या टिट्याचेर खंय हे मिरर घाल्यात. आमदार मंत्री निलेश काब्रालान ह्या मिरराचे उक्तावण केले. गोसालिया फामिलीची तोखणाय. आयज जे इनॉग्रेशनाक जे कॉन्व्हेक्स लेन्सीस आमचे बाब समिकान बसयले तेजे बाबाचे नांवार दिलीप बाब आमचो बरो मागपी आनी बरो सोशल वर्कर तशेंच तेजे चल्याक आतां गूण येयल्या अशे 15 कॉन्व्हेक्स मिरर जे डेंजरस जंक्शनाचेर जे दिसना ट्रॅफिक ब्लॉक जाता तशे समीकर आपणाच्या बाबाच्या नांवार डोनेट केल्ले आसा. एक बरो सोशल वर्कर. हेजे पयलीं आमचे कार्यामोटी बस स्टॉप आशिल्लो तो डिप्युटी आशिल्लो तेन्ना तेणे आपणच स्वता जावन केल्ले आनी असले म्हाका दिसता लोकांनी फुडें सरप एक हांव समिकाक आनी तेजे फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी असले कार्य जेन्ना करता आमकांय एक म्हाका दिसता एक व्हेरी गुड इनिशिएटीव मेळटा की पॉलिटिकल नासतना इंटेंशन कसलेंच पॉलिटिकल नासतना आपणाचें कितें तरी करप सोशल कार्य हें म्हाका दिसता व्हेरी लायव्ह लिव्हिंग एग्जाम्पल. I congratulate Samik and I wish him all the best in his future. We have installed this traffic convex mirrors in the memory of my late father Dilip Gosalia as just a goodwill thought that the roads be safer for the citizens in Kurcharem over here and we should not have mishaps that are happening due to the blind curves and the blind spots. So this is just an initiative taken by my family so that it helps the society in general. I thank Mr. Samik Gosalia for donating this traffic mirrors all over. He has donated around 15 and he himself has come and sponsored these mirrors as a social responsibility. I thank him. In our ward he has given almost 5 this type of mirrors which is need of the hour. साळांतल्या तरणाट्यांक भाजयेचे मळे शेतां लावंक सदांच तेंको. सरकाराकडच्यान जाय तो आदार मेळोवन दिवया म्हूण दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळाचे थंयच्या भुरग्यांक उतर. साळांत देव आनी आश्विन रावत ह्या सर्व्हीस करपी दोगांय भावांनी मेळून फुलयल्ल्या भाजयेच्या मळ्यान वचून सावळान तांची वासपूस केली. आपल्या पुरते मर्यादित न रावता सगळ्या आपल्या बरोबर बाकीच्यांकय सगळ्यांक मेळटलो हेचो विचार करून आम्ही ही स्टेप घेतलेली आहा. ते फुडें तेंच्यांनी बाकीच्या आमच्याच गांवांतले न्हू की बाकीच्या भायल्या गांवांतल्यान सुद्धा हे असे जे शेत आहा ते करून आपणाक कितलो फायदो जातलो हे करचे. हांगा पळय तुका मन भरून येयलें. भेणे लायिल्ली आसा, तवशीं लायिल्ली आसा आनी एक आदर्श घालून दिल्लो आसा बाकीच्या भुरग्यां खातीर की आमी काम धंदो करून सुद्धा शेती व्यवसाय करपाक शकता. ही खरीच आयज पळोवपाक गेल्यार काळाची गरज आसा. सरकाराचो तांकां सपोर्ट जाय. हांवें तांकां विनंती केल्या की तुमी तुमच्या बरोबर आनी बाकीच्या भुरग्यांक फुडें काडात. तुमी इतली जी आतां दिसता की 400-500 स्क्वेअर मिटरा भितर जी लागवड केल्या त्याच्यापेक्षा 5000 स्क्वेअर मिटरा पर्यंत लागवड करपाचो तुमी प्रयत्न करा. आणि ती तुमच्याकडे समजा दोघांकडे शक्य जायना जाल्यार आनीक 5 ते 10 भुरगे तुमच्या बरोबर घ्या आणि ती लागवड करा. आम्ही सरकाराकडे उलोवया. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.